नमस्कार. या खाशेल्या अपडेटीक तुमकां सगळ्याक येवकार. जी स्टोरी आमी ब्रेक केली अर्दवरा पयलीं, विच इज अ व्हेरी व्हेरी डिस्टर्बिंग, वरींग आनी म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकाराक आयच्यान चिंत जावपाक लागतली, मनस्थिती बदलतली अशी स्टोरी. ती म्हळ्यार फर्स्ट केस ऑफ लोकल ट्रान्समिशन वास्को मेळ्ळ्या मांगोर हिल. आनी मांगोर हिलाक कंटेनमेंट सद्याक सुरू जाल्या. एका फॅमिलींतले फिशरमॅनाच्या फॅमिलींतले 5 जाण पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्यात. आनी एक म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार त्या फॅमिलीक ट्रॅवल हिस्ट्री नाशिल्ली अशें सद्याक तरी समजता. हेल्थ मिनिस्टरांनी तें कन्फर्म केलां. आनी प्लस जो दोतोर आशिल्लो जाणें ताका चॅक केल्लो जिवाक बरें दिसना म्हूण, तो दोतोरूय पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. सो ह्या सगळ्यांक सद्या कोवीड हॉस्पिटलांत धाडल्यात. त्याच बरोबर मांगोर हिल एरिया कंटेनमेंट सुरू जाला. कितें आसा एक्चुअल ऑन ग्रावंड सिच्युएशन तें जाणून घेवपाचो आमी प्रयत्न करतात. म्हजे बरोबर आमचो वास्कोचो रिपोर्टर विक्रम नायक आसा. विक्रम, आय एम जस्ट गोईंग ओवर टू यू. सगळ्यांत पयली गजाल, कंटेनमेंट झोन म्हळ्यार कितें तयारी चल्ल्या थंय ऑन ग्रावंड तें लोकांक सांग, दाखय, देन वील मूव हेड. सद्याक एक शॉकिंग न्यूज आयिल्ल्या उपरांत हांगा जेन्ना फर्स्ट केस ऑफ कम्युनिटी ट्रान्समिशन जाल्ल्याक इमिजिएटली हांगा ह्या सायटीचेर जे मांगूर हिल वॉर्ड नंबर 17 ह्या जाग्याचेर आतां सगळे ऑथॉरिटी येवन पावल्या. डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलतदार आसा, चीफ ऑफिसर आसा, DYSP आसा, पुलीस, ऑल आर प्रेझेंट हियर. अँड दी एंटायर एरिया इज नाव कॉर्डन. म्हणजे ताका अख्ख्या वाटेन ताका चारूय वाटेनी लॉकडावन केल्लो आसा. सगळे एंट्री एक्झिट पॉयंट सगळे बंद केल्ले आसा. कोणाकूच भितर वचूंक मेळना आनी कोणाकूच भायर सरूंक मेळना. शॉकिंग गजाल एक अशी आसा की जो पेशंट आशिल्लो, जे कोण डॉक्टरा कडेन गेल्लो म्हणटात, थंय तोय डॉक्टर खंय आतां पॉझिटिव्ह असो दाखयता. म्हणटकर आनीकूय तांकां ह्या वाठारान भंय पडलेलो आसा. आनी एंटायर एरिया जी आसा हांगा ऑलरेडी बॅरिकेडिंग केल्ली आसा. हांगा वास्कोचो PI आसा, DYSP आसा, डेप्युटी कलेक्टर बी सगळे हांगा आसा. आनी दे आर ऑल मेकिंग द अरेंजमेंट्स. द प्लॅन्स बी केल्लो आसा. ट्रॅफिकूय हांगा हाडून ट्रॅफिक पुलिसाच्या लोकांकूय डिप्लॉय केल्लो आसा. आता तुमकां सद्याक दाखयता विच इज द एरिया दॅट इज बींग कॉर्डन. आता सद्याक दीस एरिया जी आसा, आता तुमकां जे फुडल्यान आमकां दिश्टी पडटा, दीस इज द एरिया जे हे गल्लींतल्यान ताजें घर भितर हे वाटेन भितर ताजें घर आसा. सो दॅट एरिया एंटायर चारूय वाटेनी एंट्री एक्झिट खंयचीय ताका वाट कशीच सोडिनासतना हांगा पुलीस सगळे फोर्स डिप्लॉय करून हांगा तांकां बॅरिकेड करून तांकां आतां भितरच्या भितरूच दवरलेलो आसा. जे कोण मनीस आतां सद्याक भितर येतात तांकां तांच्यांनी स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिल्या की यू वील नॉट बी एबल टू कम आउट. जे कोण भितर वतले तांकां भायर येवंक मेळचो ना. आनी जे कोण भायर आसा तांकां सद्याक ते भितर सोडना अंटील एंड अनलेस ही हॅज गॉट सम पेशंट, म्हणजे कोण बरो ना घरान, जावं ताजी आवय एकटी आसा, अशें ओन्ली इन रेअर केसीस दे आर लेटिंग हिम गो इनसायड. पूण सद्याक बाकीचे पब्लीक जे आसा तांकां सगळ्यांक भितर येवपाक दिना. ट्रॅफिक हॅज बीन डायवर्टेड. खंयचेय मोटरसायकलीक भितर येवपाक वचपाक हांगा आतां सद्याक परमिशन ना. एज ऑफ नाव हांगा इफ यू कॅन सी all the authorities have come here. Police is a strong police force is present. मामलतदार हांगा सायटीचेर आसा, सतीश प्रभू. चीफ ऑफिसर गौरी सकवाळकर आसा. डेप्युटी कलेक्टर परेश फळदेसाय हांगा इज ऑन द सायट. आनी सद्याक तांचे सगळे प्लॅनिंग चालू आसा. एज ऑफ नाव दिस इज द सिच्युएशन हियर. अख्ख्या वाटेनी बॅरिकेडिंग चालू जाला. आनी अशेंय आयकूंक येता की आतां एखादी साऊथ गोवा कलेक्टर हांगा येवंक शकता अशें आमकां सद्याक न्यूज आयकूंक आयल्या. विक्रम, एक गजाल जी म्हाका मुद्दम हें करपा जाय, जी इन्फॉर्मेशन आसा पेशंटा बद्दल, फिशरमॅन फॅमिली, एका फॅमिलींतले 5 जाण पॉझिटिव्ह. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार तांकां ज्या डॉक्टरान पळयल्ले तो डॉक्टर पॉझिटिव्ह. मांगोर हिल एज वी नो इज अ थिकली पॉप्युलेटेड एरिया. लोकवस्ती खूब आसा आनी लोकवस्ती खूब लागीं आसा. अशा परिस्थिती भितर 2 गजाली, लेट अस गो स्टेप बाय स्टेप सो दॅट पीपल गेट कंप्लीट अंडरस्टँडींग ऑफ वॉट वी आर डिलिंग वीथ. पयली गजाल, जेन्ना आमी कंटेनमेंट म्हणटात तेन्ना हाऊ बीग एरिया इज अंडर कंटेनमेंट झोन रायट नाव. नाजाल्यार वास्कोचे लोक आयकतात, गोंयचे लोक आयकतात. फॉर दियर क्लॅरिटी, वॉट इज द एरिया, हाऊ बीग एरिया फ्रॉम वेअर टू वेअर इज रायट नाव अंडर कंटेनमेंट? कॅन यू मेक दॅट क्लियर? एंटायर आता एक कितें आसा, जेन्ना हो न्यूज आसा, मांगूर म्हणटा ती इज अ व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. हांगा प्रत्येक पावलां घरां आसा. म्हणजे इतले डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया आसा की यू कॅनॉट एक्चुअली इवन ट्राय अँड हॅव सोशल डिस्टन्स नॉर्म व्हेरी इजिली. सो हांगा एंटायर वॉर्ड जो आसा, वॉर्ड नंबर 17 जो आसा, तो एंटायर वॉर्डूच हांगा सद्याक कंटेन करून दवरलो आसा.
आणि that entire area is being cordoned off. म्हणजे entire ward. It's not only about one locality. Entire ward. करेक्ट विक्रम वॉर्ड जेन्ना म्हणटा वॉर्ड इज अ व्हेरी जनरली मनशाक खबर आसता वॉर्ड खंयचे तूं लँडमार्क टू लँडमार्क जर म्हाका सांगपाक शकता फॉर बेटर अंडरस्टँडींग ऑफ एवरीबडी फ्रॉम वॉट लँडमार्क टू वॉट लँडमार्क there is a containment ward. Yes, ward number 17, let us be also clear to people. Ward number 17 Mangor Hill sadyak cordon off kela. Most probably it will be declared as a containment zone by tonight. Chief Minister chi press conference, I am being told right now that Chief Minister will be addressing the state and the press conference at 6:45. We will go live with that press conference also. So 6:45 Chief Minister is addressing a press conference. My only thing is Vikram, landmark to landmark, what is the containment? Where लोकांक understand जावपा खातीर खंयच्यान खंय जेन्ना वास्कोच्यान आमी मांगरून येता मांगाराचेर देयर इज अ स्कूल कॉल्ड सेंट तेरेसा स्कूल ताच्या फुडल्यान एक देवश्री दर्शन म्हणून बिल्डिंग आसा. दिस इज दी स्टार्टिंग पॉयंट. हांगच्यान दी एरिया विल गो अप टू गुरुद्वारा. त्या एरियान ती जी एंट्री त्या वाटेच्यान ज्यो एंट्री आहा त्यो बंद जातल्यो आणि ह्या वाटेन ज्यो आसा अंबाबाई देवूळ आसा हांगा एक मांगरान देवूळ आसा थंयच्यान जे वयर येता जावं सेंट तेरेसा स्कुलाच्या फाटल्या वाटेच्यान जे वयर आसा ऑल दीस पॉयंट्स विल बी क्लोज. सो एंटायर एरिया बिटवीन गुरुद्वारा देवश्री बिल्डिंग अंबाबाई देवूळ सो द एंटायर सर्कल टील द नेवल कंपाऊंड जो आसा तो एंटायर एरिया जी घरां आसा अराउंड ह्या वॉर्डान इफ यू गो टू सी अराउंड 2,500 तरी लोक आसतले बट not the entire ward but most of the area is now being cordoned. सगळे entry exit point सगळे हांगाच्यान बंद जातले. This area will be entirely confined between barricades as of now. तांचो प्लॅन चालू आसा. As of now this is the plan that is going on here. ओके एक इम्पॉर्टंट गजाल आतां जी आमकां म्हाका दिसता लोकांक सांगपा जाय ती म्हळ्यार ऑन ग्रावंड जी फॅमिली सद्याक पॉझिटिव्ह मेळ्ळ्या आनी जो दोतोर सद्याक पॉझिटिव्ह मेळ्ळा तांचे विशीं ऑन ग्रावंड तुका इन्फॉर्मेशन कितें आहा. एंड लेट मी टेल एवरीबडी ऑफिशियली आमी हेल्थ मिनिस्टराचो इंटरव्यू लायव्ह केल्लो सम टायम बॅक. तांणी सांगल्या ती गजाल अशी की नुस्त्याचो व्यापार त्या नुस्त्याच्या व्यापारांतल्यान कोणाच्या संपर्कात आयिल्लो काय कितें खबर ना अजून मेरेन पूण पॉझिटिव्ह जाला. 5 जाण फॅमिली मेंबर पॉझिटिव्ह जाल्यात आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार ज्या दोतोरान तांकां ट्रीट केल्लें जिवाक बरें दिसना म्हूण तो दोतोर पॉझिटिव्ह मेळ्ळा. सो वॉट आर यू हियरींग ऑन ग्रावंड? लेट मी टेल पीपल ऑल्सो रायट नाव वी आर ट्रायंग टू फिल्टर आउट इन्फॉर्मेशन सो दॅट वी कॅन गीव द बेस्ट टू यू. आमचो रिपोर्टर ऑन ग्रावंड आसा. ऑन ग्रावंड तो कितें आयकता तें समजून घेवया. ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन I think will follow very very soon. But Vikram, on ground what are you hearing? आमचे सगळे व्ह्युअर्साक गोंयकाराक सांग and then we'll move ahead. सद्याक जे इन्फॉर्मेशन आसा जी जो मनीस जो पॉझिटिव्ह जाला ही इज कमिंग फ्रॉम अ फिशरमॅन फॅमिली आणि तो सद्याक बिफोर अराउंड एक 10-15 दीस जाले अशें आतां जे म्हायती येता एक 10-15 दीस जाले तो बरो नाशिल्लो. ही वॉज एट होम. ही वॉज नॉट वेल. तो ओपन भोंवतालो वास्को मार्केटानूय अशें आयकूंक येता की ही वॉज मुवींग अराउंड इन द वास्को एरिया. जेन्ना तो चड बरो ना जालो तेन्ना ताका अदमास 4:30 सुमार ताका हॉस्पिटलान व्हेलो आणि दॅट इज वेन दीस एंटायर थिंग केम आउट की एखादी वी हॅव टू सेंड हिम फॉर टेस्टिंग अँड वेन द टेस्टिंग वॉज डन इट वॉज रियलायज्ड की प्रॉबेबली ही वॉज पॉझिटिव्ह. सो हांगा एक असो भंय आसा. हांगा जायते लोक जे हांगा रावतात तांच्यांनी सांगलां की दे हॅव सीन हिम इन द ओपन. दिस इज टू बी व्हेरी ऑनेस्ट की तो थोडे दीस पयलीं हांगा भायर भोंवतालोय बी. सो ताका लागून हांगा एक मातशें चड टेन्शन आसा. इट इज नॉट अबाउट पॅनिकींग बट इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू फायंड आउट की तो कोणाच्या टचान आयला आसलो. नाव बिंग अ डॉक्टर दॅट इज अनदर पार्ट ऑफ इट की ताणें कितले पेशंटांक चॅक केले आसा दिस इज डिफरंट पार्ट ऑफ इट. बट तो मनीस ओपन असो भोंवतालो अशें हांगचे लोक गांवचे लोकांनी तरी थोड्या लोकांनी सांगलां. बट दे हॅव नॉट कम आउट इन द ओपन बट दे हॅव डिक्लेअर्ड दॅट येस ही वॉज गोइंग. एक गजाल हा विक्रम की भोंवताले जेन्ना आमी म्हणटा दिस इज नॉट अ पेक्युलियर केस की कोण तरी भायल्यान आयलो आनी ताणें होम क्वॉरंटायन तोडलें आनी तो भोंवपाक लागलो. दीस पर्सन वॉज अनअवेर ऑफ दॅट ही इज इल. बट कितें ती आयकता सिमटम्स केन्ना सावन येवपाक लागली दोतोरा म्हऱ्याक फर्स्ट टायम तो केन्ना गेलो आनी हाव मेनी डेज probably and unknowingly because you cannot blame somebody for getting a virus, you just get it. Nobody
ट्रायज टू गेट इट, यू जस्ट गेट इट. सो अशी परिस्थिती भितर यू कांट ब्लेम एनीबडी, यू कांट विक्टिमायज एनीबडी, बट द टायमलायन इज इम्पॉर्टंट फ्रॉम द हेल्थ पर्स्पेक्टीव. सो इफ यू लूक एट दॅट टायमलायन, सो वेन ही इनिशियल रिपोर्ट जी तुका मेळटा की ताका इनिशियल सिम्पटम्स केन्ना येवपा लागली, दोतोरा म्हऱ्याक तो अंदाजे केन्ना गेलो आनी कम्युनिटी भितर तो अंदाजे कितले दीस उरलो. वॉट आर यू हियरिंग रायट नाव? रायट नाव जे ग्राउंड रियालिटीचे जे आम्ही खबर काढल्या ते हिशोबान तो अराउंड एक 10-15 दीस ही वॉज नॉट वेल. आणि बिसाइड्स नॉट बिईंग वेल तो ही वॉज एट होम, ही वॉज मुव्हिंग आउट. पूण 1-2 दीस जाले ताका चड खोकली अशी येवपा लागली. सो हिज फादर वॉज वरीड. दिस इज वॉट द न्यूज इज वॉट वी आर हियरिंग फ्रॉम द लोकल. म्हणजे जे लोकल जे आसा म्हणजे दे नॉट कमिंग ऑन द ओपन, बट जे आम्ही आयकलां त्या हिशोबान काल ताका दिसता चड जालें म्हणटकच 4:30 ताका काल हॉस्पिटलान व्हेल्लो. बिफोर दॅट ही वॉज एट होम फॉर अबाउट 10 to 12 days. दिस इज वॉट वी आर हियरिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. आणि अनेक न्यूज आसा की ताजो भाव जो आसा तोही एक पुलिसमॅन. सो ही इज वन कॉन्स्टेबल अशें आयकूंक आयलां. ताजो फादर इज अ फिशरमॅन. ही वॉज टेकिंग फीश फ्रॉम पीपल अँड युजींग इट फॉर ड्रायींग, नुस्तें सुकोवपाक बी. सो नुस्तें घेतालो. सो दॅट इज द बेसीक इन्फॉर्मेशन दॅट वी हॅव. आणि देअर फॅमिली म्हणजे इज वेल नीट बिटवीन दीस एंटायर एरिया. तांचे जायते लोकूय आसा भितर. मागीर तांचो एक वेगळोच म्हणजे तांचो एक डिफरंट ग्रुप आसा. सो त्या ग्रुपांनी तो आशिल्लो, भोंवतालो. रिसंटली ही वॉज आउट इन दी ओपन. मागीर ताजे खंय कोणा कडेन एक 4 दीस पयलीं आर्ग्युमेंटूय जालें. मागीर ताका लोकांनी अशें मध्ये ताका तो आर्ग्युमेंट करतना कितें बिकॉज इट कुड पोर्टर इन टू फायट. सो पीपल वर ट्रायंग टू टेक हिम असायड. सो अशें जायते आयकूंक येता की ताका म्हणजे तो असो ही वॉज क्वायट ओपन, बट ही वॉज नॉट अवेअर की प्रॉब्ली ही वॉज नॉट अवेअर. इट वॉज ओनली आफ्टर ताका काल जेन्ना सांजचो व्हेला देन इट वॉज दॅट द पिक्चर हॅज कम टू लायट. अनेक म्हाका दिसता लोकांच्या तकल्या हो प्रश्न आसतलो. आनी आय नो दीस इज व्हेरी पेनफूल, वॉट वी आर टॉकिंग इज व्हेरी पेनफूल, बट फ्रॉम द हेल्थ पर्स्पेक्टीव वी आर लिव्हिंग इन टायम्स वेर युअर हेल्थ इज नो लॉंगर युअर प्रायवेट अफेअर. युअर हेल्थ इज अ पब्लीक अफेअर बिकॉज पब्लीक कॅन गेट अफेक्टेड. सो जो दोतोर ताका ट्रीट करतालो त्या दोतोराक तो अंदाजे केन्ना मेळिल्लो आणि वॉट इज दॅट डॉक्टर, वेदर देर आर टू मेनी पेशंट्स गोईंग टू दॅट डॉक्टर इन द एरिया, वॉट इज दॅट डॉक्टर्स प्रोफायल. नाव बी आमी सांगपाक शकनात. Very sorry, legally we can't tell you the names, disclose the names, but what is the profile of that doctor. त्याची म्हऱ्याक दिसाक अंदाजे कितले पेशंट वताले आनी कितले दीस पयलीं त्या डॉक्टरान ह्या पेशंटाक पळयल्लो अशें आयकूं येता. दोतोराची प्रोफायल म्हणजे तो ह्या वाठारांतलो म्हणजे इज अ वेल नोन डॉक्टर. आणि जायते जे हांगाचे लोक आहा दे आर व्हेरी मच म्हणजे डिपेंडंट ऑन हिम. म्हणजे कसलेय एडवायस जावं कसलेय सिकनेस, इवन इफ समबडी इज नॉट वेल, इवन फॉर एन एडवायस जायते लोक ताजे कडेन वताले. द फियर इज दॅट दीस इज अ व्हेरी डेन्सली पॉप्युलेटेड एरिया. वन प्रॉमिनंट डॉक्टर अशें आयकूंक येता की ताजे सोयऱ्यांची फार्मसी बी आशिल्ली. सो इट इज ऑल कनेक्टेड. आणि हो जेन्ना मनीस बरो नाशिल्लो अशें आयकूंक येता हांगा की तो एक 7-8 दीस जाले ताजे कडेन तो ही वॉज गोईंग टू हिम फॉर ट्रिटमेंट. आणि इट वॉज ओनली वेन ही एडवायस की तूं मातशें फुडलें चॅकअप कर. At the time probably he has gone to Cottage hospital or any other hospital here, and from there it has come out ki तो positive झाला म्हणून. Vikram, thanks a lot. We will come back to you as and when the way things develop. But right now, हांव गोंयकाराक इतलेंच सांगपाक शकता, this is the story we are breaking. It's not a happy story. It's a very sad story. The first case of community transmission in Goa, community म्हणप, local म्हणप, I'm still coming to terms with that. So what should we call it? Right now, everybody is saying that it is a local transmission. Doctor मेळ्ळा जो पेशंटाक ट्रीट करतालो, who is a positive, who is in Mangur Hill, जो जनरल लोकांक पळयतालो. So we don't know the full extent of the situation right now. Even health authorities are trying to ascertain the extent of it. त्या खातीर cordon off केला. त्या कंटेनमेंट झोना भितर एज पर द प्रोटोकॉल आतां मास लेवल टेस्टिंग सुरू जातलें. So we will have to wait and see whether there is a spread which is higher than what we are seeing right now, or by God's grace things are under control. But आमी ग्राउंड सिच्युएशन तुमचे मुखार हाडलें. आमी हेल्थ मिनिस्टराचो इंटरव्यू तुमचे मुखार हाडलो, जातूंतल्यान मॅक्झिमम इन्फॉर्मेशन दिवपाचो प्रयत्न केलो. सो दीस इज अ सॅड ब्रेकिंग ऑन दीस मंडे. I take your leave. We'll come back as and when the updates come. But for now,
स्टे सेफ. थँक्यू.